म्हादय अभयारण्य वाठार वाघ संरक्षीत क्षेत्र म्हूण जाहीर करचो सेव्ह म्हादय सेव्ह टायगर फ्रंटान मागणी केल्या। म्हादय अभयारण्य वाठार वाघ संरक्षीत क्षेत्र म्हूण जाहीर केलो जाल्यारूच म्हादय न्हंय वाटावतली अशें तांचें म्हणणें। देखून सगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांनी मतभेद विसरून एक माचयेर येवचे अशी मागणी तांणी केल्या। लोकांक उलो मारलो, आमच्या गोंयकारांक उलो मारलो की तुमी सगळ्यांनी एकठांय जाय आनी खुबशे अशे आमी भोंवले। तिसवाडी तालुक्यान आमी संपूर्ण पंचायत भोंवले। बरो आमकां असो पाठपुरावो मेळ्ळो आसा की तेंचे सगळ्यांनी सांगलेलें आमी रिजोल्यूशन घेता म्हणून। आतां हें रिजोल्यूशन जेन्ना जालें हें फक्त सरकाराक फक्त एक प्रेशर टॅक्नीक कशी वापरपाचें आमी हें करता रिजोल्यूशन। तशेंच पंचायती कडसून ग्रामसभे कडसून आनी तशेंच महिला मंडळ हेंकां सगळ्यांक आमी उलो मारलेलो आसा की तुमी एक रिजोल्यूशन घेयात की टायगर रिजर्व करात म्हणून म्हादई वायल्ड लायफ सँच्युरी। आतां म्हादई वायल्ड लायफ सँच्युरी जर टायगर रिजर्व करीत सगळ्यांक आमकां गोंयकारांक एक फायदो जातलो। हे जे कोण अमित शाह किंवा आनी कोण जे उलयता जे कितें उलयता ते बंद जातले। कर्नाटका किंवा महाराष्ट्र गव्हर्मेंट म्हादई पळोवपाक व्हरतात ते सुद्दां बंद जातले। ह्या खातीरूच आमकां एकूच जाय, फुडल्या पिळगेक जर आमकां म्हादई जाय, आमकां उदक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी एकठांय जावंक जाय। हांव सगळ्या पॉलिटिकलाक पार्टीक तशेंच एनजीओ उलो मारतात जे कितें डिफरन्सीस आसा ते सगळे सायडीक दवरात आनी एक सोल्युशन आसा। फक्त आमकां भाशणां दिवन आमकां हें चलचें ना, आमकां खंय तरी सोल्युशन जाय आनी सोल्युशन म्हणजे टायगर रिजर्व। हो जो टायगर रिजर्व जर ना, तो टायगर जर ना जाल्यार पूर्ण इकोसिस्टम जी आसा आमची ती कॉलेज जातली आनी कॉलेज जाल्या उपरांत म्हाका दिसता गोंयचें अस्तित्व कितें उरतलें हें तुमी चिंतात।